आमचे मुखार हा वालेरियन बाब आरांबोलचो. तो एक एक्टिविस्ट आणि आदी तियात्रांनी ताणें मिनीन मारियो बरोबर वावर केला, ताच्या सांगाता वावर केला. सो वालेरियन बाब ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आमी 2 रेजोल्युशनां सगळ्या आमदारांक दिल्लीं आसात. पयलीं म्हणल्यार रोमी लिपी कोंकणी एक ऑप्शन कशें दवरचें इस्कॉलांनी शाळेंनी, आनी दुसरें गोंयान मायनॉरिटी कमिशन आजून ना तें घडचें. हाचेर तुजें मन कितें आसा? देव बरी सांग दिवं तुमकां सगळ्यांक. हेच म्हाका इंट्रोड्यूस केला वालेरियन रिचर्ड फर्नांडीस फ्रॉम आरांबोल, नॉर्थ गोवा. हांव म्हजो तेंको दिता रोमी लिपी आसोंकूच जाय. तें जावन ते ऑप्शन लेवल कितें पूण रोमी लिपी सब्जेक्ट म्हणटा ती आमचे स्कुलार आसोंकूच जाय आनी आमी प्रावड आहा रोमी लिपी भाशेन आमी उलोवपाक सदांच. हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटालो की रोमी लिपी आसल्यार आमी सगळे एकवटान रावचे आनी ते रोमी लिपी सपोर्ट करचे. दुसरें क्वेश्चन घातला ते मायनॉरिटी कमिशन. म्हाजें मन आनी कांयच म्हणटा ते मायनॉरिटी हांव सपोर्ट करता फूल. ते जावन मुस्लीम जावं वा कॅथलीक, पण आय वील वर्क hand in hand with them, and I see to it that I be a part of minority commission and take care of everything day to day life. Thank you. God bless you.